आता तुम्ही पळोवंक शकता मेजली जाल्यार कितलीशीच घरां इफेक्ट जातली केन्ना आयज दाखयना ते कित्याक हो जो स्ट्रेच आसा पळय तो अर्दकुटच दाखयता। तुमकां कितें सांगलां तेणी ते सती देवस्थान आसा पळय तेज्या पर्यंत ते फुडें बरें हेजे फाटलें ओपनूच करिना। ते म्हणटा कितें आमी तेजे दोन कितें म्हटलें तेणी प्रोजेक्ट केल्या प्रोजेक्ट हो वर्ड यूज केलो। ह्या प्रोजेक्टान म्हणटा ते तुमी ना हांगचे जर झगडोंक गेले न्हू तेंका ह्या प्रोजेक्टान तुमी ना रे म्हणजे एका गांवचे डिवायड एंड रूल जे दोन प्रोजेक्ट केला एक प्रोजेक्ट करून पहिले तेंका काबार करप मागीर दुसरे प्रोजेक्ट जातकीर मागीर बाकीचो ऑटोमॅटिक एक प्रेशर येतलो। आता तो 3 घरां म्हणटा पळय ती 3 घरां आमकांय खबर आहा कित्याक म्हाजे जे घर आसा पळय ते लिगल आसा कित्याक हांवें भाटकारा कडेन जमीन घेतलेली आसा। तेज्या भायर आनी एक घर आसा आनी तेज्या भायर फुडें आनी एक घर इकतें घेतलेलें आहा। हे 3 घरां लिगल आसा पळय ती वयता म्हणटा तो म्हणजे बाकीचे 100-200 वर्सांचे वास्तव्य करून आसा जे भाटकारा जाग्यार तुमी जाणा आसतले जमनीचोय प्रश्न आसा हांगा बाकीच्या घरां कडेन लिगल कितें करता पेपर्स ना कन्सिडर करना। आता ते नागजरी एकूय घर वचना म्हणटा पळय तो सांगता न्हू तो म्हणटा कितें जी भाटकाराच्या हितून उबी घरां आसा पळय ती लिगल ना ते काउंट करिना कायदा बीन लागना हरशीं लागता पूण ते जावंक ना न्हू अजून काय। आनी सरकार म्हणटा 15 दिसा भितर आमी करता म्हणून तेज्या पयलीं आमकां निकळून व्हरतले पेंडींग आसा सगळ्यांनी एप्लाय केल्ले आसा पूण ते पेंडींग आसा ते जावच्या पयलीं आता खूब तेंप जालो तेका तेंप जालो कितल्या वर्सांची घरां ती आतां न्हू पोर्तुगेज टायमा वयली जे टायमार पोर्तुगेज पाकले चलोवन वयताले आमची घरां आनी दारां बसून नासली तेका ओपन आसताली घरां। तुका हांव फोटो दाखयत न्हू ते पयलींचे तुका दाखयता जाय जाल्यार फोटो ती तुळस बसून आमची कितलेशेच वर्सांची तुळस ती जे तिची परंपरा अशी आहा ते तुळशीचें लग्न जाल्या शिवाय गांवांत खंयचेच लग्न जायना तुळशीचें म्हणजे हेंका देवाचे काय पडलेलेच ना।